1 Samuel chapter 4. आणि सामुएलाचें उतर सगळ्या इस्रायलाक पावलें. बी. फिलिस्तेवकारांच्या हातांत आर्कपेट. इस्रायलितांक हार आनी कोराराचे आर्कपेटेचें लुटप. त्या दिसांनी इस्रायलाचे झूज करूंक फिलिस्तेवकार तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलितांनी एबेनेझरा लागीं आपलें पेणे केलें आनी फिलिस्तेवकारांनी आफेक म्हणल्यार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवकारांनी इस्रायला आड आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टोच फिलिस्तेवकारांनी इस्रायलाचेर जैत वेलें. हांचे फौजेंतल्या सुमार 4000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेणे केल्ले सुवातेर फौज पोत्तली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवकारांनी आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिलें? सिलो थावन सर्वेस्पराच्या कोराराची आर्कपेट हाडूया. दुस्मानांच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर्कपेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून फौजेन आपले म्हणयारी सिलोहांत धाडले आनी थंय थावन केरुबींचेर बसलोल्या दोलबारांच्या सर्वेस्पराची आर्कपेट हाडली. देवाचे आर्कपेटी बरोबर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास आयले. पेडणे केल्ल्या जाग्यार आर्कपेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड हुवेल मारली आनी तिणें पृथूंक गाजली. फिलिस्तेवकारांनी हुवेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रोनाच्या पेण्यांत ह्यो हुवेली कित्याक? सर्वेस्पराची आर्कपेट पेणे केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तेवकार भियेले आनी तांणी म्हणलें, देव पेण्या मैदानार आयला आनी आयज सायबा, हाचे आदीं अशें कधीच घडोंक ना. आयज सायबा, ह्या बलिश्ट देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान अरण्यांत नश्टांचेर नश्ट धाडून इजिप्ताचें निसंतोन केलें. फिलिस्तेवकारांनो, धीर घेयात आनी तुमचें बळ दाखयात. नाजाल्यार जशें हेब्रू तुमचे चाकोर जाल्यात तशेंच तुमी तांचे चाकोर जातल्यात. खोडेगांठ झुजारी कशे लढाई करात. हे परी फिलिस्तेवकारांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारवली आनी एकलो आपल्या तोंबूंत पळून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आर्कपेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास मेले. एलीचें मरण. बेंजामिनांतल्या कुलांतलो एक मनीस आपली आंगावलीं पिंजून आनी माथ्यार खबोर घालून झुजा मैदानार थावन धांवलो आनी त्याच दिसा सिलोहांत पावलो. तो आयलो तेदना एली रस्त्या देगेक बसोन वाट पळयतालो, कित्याक कोराराचे आर्कपेटेक लागून ताका कांपेरो सुटलोलो. झुजा मैदानार थावन आयिल्ल्या मनशान कितें घडलें ती खबर आख्ख्या नगरांतल्या लोकांक कळयली. नगरांतलो सगळो लोक भिरांतीन रडूंक लागलो. एलीन बोबाट आयकली आनी विचारलें, हो बोबाळ चलता तो कित्याक? तो मनीस एलीच्या फुड्यान धांवलो आनी घडलोलें तें ताका सांगलें. एली आतां 98 पिरायेर पावलोलो. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट उणी जावंक ताका दिश्टी पडनासलें. त्या मनशान ताका सांगलें, हांव आयज झुजा मैदानार थावन पळून आयलां. एलीन ताका विचारलें, कितें जालां म्हज्या पुता? संदेशकारान जबाब दिलो, इस्रायलकार फिलिस्तेवकारां सोशिल्ले पळून गेले. सगळे फौजेचो सोतियानास जालो. तुजे पूत होफनी आनी फिनियास सोंपले आनी कोराराची आर्कपेट फिलिस्तेवकारांनी व्हेली. त्या मनशान सर्वेस्पराचे आर्कपेटीची खबर केली तेदना एली आपले सोद्रेवेलो सोकला पडलो. तो बरोच जाणटो आनी मोठोय आसलोल्यान पडटना ताची घुमटी मोडली आनी तो थंयच मेलो. 40 वर्सां तो इस्रायलाचो फुडारी आसलो. फिनियासाचे घोरकान्नीचें मरण. फिनियासाची घोरकान्न आनी एलीची सून सद्या गर्भेस आसली
आनी आपल्या भुरग्याक जल्मा हाडपाचे तिचे दीस बरेच लागीं पावलोले. कोराराचे आर्कपेटीची तशीच तिच्या घरकाराच्या आनी सासूपायच्या मरणाची खबर आयकोन तिचें काळीज उकोल्ल्या परी जालें आनी तेच परिस्थितीन तिचें वायट सुरू जालें आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. ती मरणाक लागसार पावल्या ती पळोवन तिका मजत करताली ते बायलेन तिका सांगलें, गोठाय गे, तुवें एका पुताक जल्मान हाडलाय. पूण तिणें तिचे सांगण्याचेर लक्ष दिवंक ना आनी न्हय म्हणून तिका कसलो जबाबूय दिवंक ना. तिणें आपल्या भुरग्याक इकाबोड म्हूण नांव दिलें. ती म्हणूंक लागली, इस्रायलाची महिमा नाटक जाली, कारण देवाचे आर्कपेटीक लुटून व्हेली. आनी तिच्या सासूपायक आनी घरकाराक मरण आयलें. ती म्हणटाली, इस्रायलाची महिमा नाटक जाली, कारण देवाची आर्कपेट लुटून व्हेली. देवाचें उतोर.